नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळयात 4 वरांच्यो खबरो. मानव केंद्रीत दृश्टिकोनांतल्यान आपलें उत्तरदायित्व निभावन वाटचाल करूंक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी G20 पंगड परिशदेच्या उक्तावण सत्रांत केलें. कोरोनाच्या काळा उपरांत संवसारभरांत अविश्वासाचें वातावरण निर्माण जाल्लें, मात कोरोनाचेर यशस्वी मात करून आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन यश मेळयलें. तशेंच वैश्वीक अविश्वासाचेर मात करून परिवर्तना खातीर एकठांय येवंक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. G20 राष्ट्रमुखेल्यांच्या 2 दिसांच्या शिखर परिशदेक आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला सुरवात जाली. आयच्या पयल्या सत्राचो विशय वन अर्थ असो आशिल्लो. प्रगती मैदानाचेर खासा उबारिल्ल्या भारत मंडपम ह्या शामियानात ही परिशद आयोजीत केल्या. आयच्या काळात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास हो मंत्र पुराय संवसाराक दीपस्तंभासारखो मार्गदर्शक थारतलो असो विश्वास ताणें उक्तायलो. विश्वास के अभाव का आया है. युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है. जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं. विकसीत आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आशिल्ली दरी उणी करपा खातीर तशेंच अविकसीत राष्ट्रांक देका दिवपाचे नदरेन G20 राष्ट्रांक म्हत्वाची भूमिका बजावंक शकतात अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां. आफ्रिकन युनियनाक G20 समूह गटांत स्थायी सदस्यत्व दिवपा खातीर तांणी प्रस्ताव सादर केल्लो. ताका आयज पयल्या सत्रांत मान्यताय मेळ्ळी. आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं. नवी दिल्लींत भारत मंडपम हांगा उडीसांतल्या नामनेच्या कोनार्क देवळाच्या चाकाच्या भव्य प्रतिकृतीच्या साक्षीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी G20 समूह गटांतल्या मुखेल्यांक येवकार दिलो. ह्या देवळाक प्राचीन इतिहास आसा. देवळाच्या चाकाची उभारणी पयलो राजा नरसिंह देव हाचे कीर्तीन 13व्या शेंकड्यांत जाल्ली. 24 आरे आशिल्लें हें चाक भारताच्या राष्ट्रध्वजांत लेगीत रुपांतरीत जालां. प्रधानमंत्र्यांनी एकवटीत राष्ट्र महासंघाचे महासचिव अँथोनियो गुटेरस, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, ब्रिटनचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक, जपानचे प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष अल्बर्टो फर्नांडिस, नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बोला अहमद तिनुबू, मॉरिशसचे प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, इटलीचे प्रधानमंत्री जिओर्जिया मेलोनी, ओमानाचे सुलतान हैथम बिन तारिक, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सिरिल रामापोसा, रशियाचे विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव आणि बांगलादेशाचे प्रधानमंत्री शेख हसीना हांकां येवकार दिलो. G20 परिशदे खातीर भारतांत आयिल्ल्या वेगवेगळ्या देशांच्या मुखेल्यांक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी समस्त देशवासियांच्या वतीन उर्बेभरीत येवकार दिला. ह्या देश मुखेल्यांक तशेंच आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या प्रतिनिधींक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज सांजे राष्ट्रपती भवनांत येवकार सुवाळ्याचें निमंत्रण दिलां. मोरोक्को ह्या उत्तर आफ्रिकन देशांत काल रातीं जाल्ल्या भिरांकूळ भुंयकापांत 600 परस अदीक लोकांक मरण आयलें, जाल्यार 300 परस अदीक लोक जखमी जाल्यात. जखमींतल्या 51 जाणांची भलायकी गंभीर आसा. मरण आयिल्ल्या भुरग्यांचो आंकडो अदीक आसपाची शक्यताय उक्तायल्या. थळाव्या वेळे प्रमाण रातीं 11च्या सुमाराक मोरोक्कोच्या मध्य भागांत 6.8 तांकीचो भुंयकाप जालो. मजगतीं मोरोक्कोंतल्या भुंयकापांत जिवनहानी जाल्ल्यान नागरिकांच्या कुटुंबा प्रती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलें. भुंयकापग्रस्त भागाक भारत सरकार जायती मजत दितलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी भौशीक माध्यमांतल्यान कळीत केलां. आंध्र प्रदेशाच्या गुन्यांव अन्वेषण विभागान आंध्र प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री चंद्राबाबू नायडू हांकां आयज नंदयाला हांगा अटक केल्या. कुशळटाय उदरगत महामंडळ अर्थीक घोटाळो प्रकरणात तांकांही अटक जाल्या. कंत्राटांत फेरफार करप, भौशीक निधीचो गैरवापर करप आनी महामंडळाच्या नांवा खाला बोगस येवजण्यो चालीक लावप ह्या सारको आरोप नायडू हांचे आड आसा. गोंयांत जावपी प्रतिश्ठेच्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें उक्तावण 25 ऑक्टोबर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. काल राष्ट्रीय क्रीडा सर्तीच्या मशाल अनावरण आणि थीम सॉंग उक्तावण ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी काळात राष्ट्रीय सर्ती गोंयांत जातात ही दर एक गोंयकारां खातीर अभिमानास्पद गजाल आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. खूप खोस भोगता. सगळ्यात पयलीं लोगो लॉन्च, ताज्या उपरांत मास्कोट लॉन्च, मशाल लॉन्च हे तिनूय सेरेमनी मोठ्या व्हडा उत्साहात गोंयांत आमी मनयले आनी ताज्या उपरांत जावपी नॅशनल गेम्स हाची तयारी सगळ्या नेटांत सुरवात आसा. खूप खोस भोगता की ही नॅशनल गेम्सची तयारी करता आसतना आमी सगळे जाण प्रत्येक सेरेमनींत मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी जाता आनी एका फुडें एक इव्हेंट सातत्यात इतर नॅशनल गेम्साच्या पेक्षा खूप बऱ्या पद्दतीत गोंयांत करून दाखयता. गोंयकारां खातीर, गोंयच्या खेळगड्यां खातीर हो मानाचो क्षण आसा आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांनी तयार आसपाक जाय नॅशनल गेम्स होस्ट करपा खातीर, नॅशनल गेम्स पळोवपा खातीर. गोंयकारांच्या खातीर हो भाग्याचो क्षण आसा. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळ सर्तीच्या जनजागृती खातीर दोनापावला हांगा राजभवन ते बांबोळी एथलेटीक स्टेडियम मजगतीं क्रीडा सर्तीची प्रज्वलीत केल्ली मशाल घेवन आयज सकाळीं रिले मशाल रॅली आयोजीत केल्ली. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या मुखेल हाजेरींत मशाल रेलेक राजभवन हांगच्यान सुरवात जाली. ह्या वेळार खेळा खात्याचे सचीव, संचालक, हेर पदाधिकारी आनी राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार खेळांत वांटो घेतिल्ल्या खेळगड्यांनी हाजेरी लायली. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी आपले मनोगत उक्तायले. आजचो हो विषय एकूच आसा की ही मशाल सबंद गोंया भितर नॅशनल गेम्साचो अवेरनेस जावचो. मशाल ही एका खंयच्या एका कार्यक्रमाची किंवा एका खेळाची एक स्फूर्तीदायक एक नवचैतन्य निर्माण करणं, तांचे विशीं एक सातत्यान काळजांत एक ज्योत पेटोवपाचो आनी ही ज्योत सातत्यान जर काळजांत जर पेटली आनी आपूण कितें करपाक जाय, आपलें ध्येय कितें आसा, उद्दिश्ट कितें आसा, प्रत्येक जो आमचो गोंयकार जो आसा, प्रत्येक जो एथलीट्स जो आसा ताका दिसपाक जाय यदा कदाचित केन्नाय मुखार आमचे हेजे तरेचे मोठे जर गेम्स जर जाल्यो जाल्यार ताजो एक पार्टिसिपंट म्हणून हांवूय आसपाक जाय अशे तरेची एक नवचैतना निर्माण करपा खातीर आजची ही कार्यावळ जावन आसा. आनी एक 4 मेट्रोपॉलिटन जे सिटी जे आसात ताजे मागीर कन्फर्म करुना, पण दिल्ली हे कन्फर्म जावन आसा, आमचे मुंबय शहर कन्फर्म जावन आसा. तदनंतर 2 शहरां कडेन ही मशाल त्या त्या कन्सर्न ते राज्य जे मुख्यमंत्री आसात किंवा जे स्पोर्ट्स जे एसोसिएशन आसात हायवे आणि तांच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी हे ट्रॅव्हल करतले. संपूर्ण भारतभर अशे तरेचे आमच्या नॅशनल गेम्स यशस्वी जावपा खातीर सगळ्या भारतीयांचो आशिर्वाद, भारतीयांचो प्रेम, पत्रकार बंधूचो सगळ्यांचो आमकां पॉझिटिव्ह सपोर्ट मेळप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. दोळे हे सैमीक देणगी आसा. दरेकाच्या जिणेंत दोळ्यांक चड म्हत्व आसा, देखून दोळ्यांची काळजी घेवप गरजेचें अशें मत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायलां. विजन फॉर ऑल ह्या विद्यार्थ्यां खातीरच्या दुसऱ्या पावण्यावेल्या दोळे तपासपी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री गावडे उलयताले. उडपीच्या प्रसाद नेत्रालय आनी ओठांचेर आशिल्ले गुदमरलेले शब्द, ओठांचेर आशिल्ले गुदमरलेले शब्द नकळत आमच्या डोळ्याकडेन वळटात, नकळत आमच्या डोळ्याकडेन वतात आणि थरथरलेल्यो ज्यो पापडी ज्यो असतात ते डोळ्यांतले गुपीत तुमच्या मुखार पावयतात. आणि म्हणूनच ह्या दोळ्याक इतले तरेचे महत्व आसा. आणि निसर्गान दिल्लो किंवा सर्वांग सुंदर ब्युटी हॅज टू बी प्रेज. नेचरच ब्युटी जी आसा किंवा एकमेक मुखाकडे आम्ही काही गोष्टी संवाद करतो, त्या संवादातल्यानूच काही गोष्टी मुखार येवप हे तितल्याचे महत्वाचे असतात. आणि म्हणूनच आज गोंयच्या सरकारान ठरवलेले आसा तुमचे दोळ्यांची काळजी पयलो घेवपाक जाय. आणि ती काळजी आता जर घेतली जाल्यार मुखार तेजो तुमकां त्रास जावपाक ना. कारण बरेचशे जण मागीर कॉर्पोरेट सेक्टराक आसूं किंवा सरकारी मळाचेर आसूं, ज्या वेळाचेर आमी खंय तरी एक नोकरे खातीर वतले त्या वेळाचेर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ही खूब महत्वाचें आसता.
उडपीच्या प्रसाद नेत्रालय आणि वन सायड फाउंडेशनाच्या जोडपालवान CSR प्राधिकरण आणि नियोजन आणि सांख्यिकी खात्या वतीन रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या ह्या शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्याक दिवचलच्या आमदार चंद्रकांत शेटये, मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, शिक्षण संचालक शैलेंद्र झिंगडे, प्रसाद नेत्रालयाचे दोतोर कृष्णप्रसाद कुडलो आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तींत दादल्यांच्या एकोडी खेळांत डॅनिल मेदवेदेव आणि नोवाक जोकोविच हांचे मदीं निमणे फेरये खातीर लढत जातली. उपांत्य फेरयेच्या खेळांत मेदवेदेवान कार्लोस अल्कराज हाचो 7-6, 6-1, 3-6 आणि 6-3 अशा गुणांनी पराभव केलो. उपांत्य फेरयेच्या आनी एका सामन्यांत नोवाक जोकोविच हांणी शेल्टन हाचो 6-3, 6-2, 7-6 असो पराभव केलो. मजगतीं भारताचो रोहन बोपन्ना आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मॅथ्यू एबडनच्या जोडयेक दादल्यांच्या दोट्टी गटांत निमणे फेरयेंत राम आणि जे सॅलिसबरी हांचे कडल्यान 2-6, 6-3, 6-4 अशा गुणांनी हार खावची पडली. आशिया कप क्रिकेट सर्तींत सुपर 4 पावंड्यावेल्या खेळांत आयज बांगलादेश आड श्रीलंका मजगतीं खेळ सुरू जाला. कुरुबावलो जिखून श्रीलंकेन फलंदाजीक सुरवात केली. निमणी खबर हातांत आयली तेन्ना 5.5 षटकांत श्रीलंकेन 1 गडो वगडावन 35 धांवड्यो केल्यात. हाचे पयलीं सुपर 4 खेळांत पाकिस्तान पंगडान बांगलादेशाक 7 गड्यांनी हारयले. फाल्यां आयतारा कोलंबोत भारत आड पाकिस्तान पंगडा मदीं खेळ जावपाचो आसा. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.